Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan Jesu. Mogala Jesu. Hoglab Jesu. Mogala Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Mugacha babi no Santa Agustin manta. Sumya maka bogonku maka bolnatle de kono. Maka देवानी मनुष्य मध्ये मध्यस्थ जाऊनसच्या क्रिस्ताक वेंगची कृपा मेळोंक नातली म्हाका तुका बोगोंक बोळ नातले देखून म्हाका तुका बोगची कृपा नातली मोगाच्या भाव भयणो जायते फावटी आमी मागणी करता देवाचें उतर आयकता सक्रामेंटची आराधना घेता जायते आत्मीक संगतीन आमी मेतर जाता पूण आमकां ती कृपा बोगचें बोळ आमकां ना सक्रामेंटाचे कृपा आमचे थंय वाळून येनात देखून आज आमी ह्या सक्रामेंटाची आराधना घेवचे पयलें ह्या सक्रामेंतान वळची ती दैवीक कृपा आमचे थंय वाळून येवंक तें बोळ आमकां मेळ्ळें तर आमचें वोंट आमी उक्तें करी जाय देवाक अर्गां दिवंक आमचें कान आमी उक्तें करी जाय तसो ताळो आमी आयकूंक आमचे दोळे आमी उक्तें करी जाय बावट्टांत ताका पातयेवंक आमकांच आमी एक घडी भर सोम्या मुखार समर्पण करन अगस्तिना बरी आमी मागया सोम्या ह्या आल्तरेर तूं येता आसतना तुका भोगोवंक तुजी कृपा अनुभव करूंक तुजें बोगसणें जोडूंक तुजें उतर जण वायजाळ म्हज्या मोतींत हांवें पोंजोवंक म्हजें वोंट म्हजें कान म्हजे दोळे म्हजे हात उक्तें कर उक्तें कर सोम्या वोंट तूं म्हजें उक्तें कर सोम्या वोंट तूं म्हजें अर्गां तुका दिवं महिमा तुजी गावं उक्तें कर सोम्या वोंट तूं म्हजें उक्तें कर सोम्या खाण तूं म्हजें उक्तें कर सोम्या खाण तूं म्हजें ताळो तुजो आयकून खुशी तुजी समजून उक्तें कर सोम्या खाण तूं म्हजें उक्तें कर सोम्या दोळे म्हजे उक्तें कर सोम्या दोळे म्हजे उजवाडावें पळोवन सोबाय तुजी देखून उक्तें कर सोम्या दोळे म्हजे उक्तें कर सोम्या काळीज म्हजें उक्तें कर सोम्या काळीज म्हजें काकुळतीक बापाच्या देण्याक पवित्रत्म्याच्या उक्तें कर सोम्या काळीज म्हजें Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. संत अगस्तीन म्हणटा मनशाक देवा संगी एकवटून रावोंक रचला तो देवा संगी एकवटीत आसल्या वेळार ताका संपूर्ण संतोष लाभता यत्न हांव संपूर्ण तरान तुजे संगता एक जावन जियेता ते दळा रुदान संकश्ट म्हाका लागना Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. मनशाक देवान ताचे संगी एकवटून जियोंक रचला कोण देवा संगी एकवटीत रावता
तो संतोषान जियेता जेन्ना आमी संपूर्ण तरान ताजे संगता एकवटून जियेता ते वेळा रुदान कश्ट पिडा कितेंय आयल्यारय आमी बावटांत ढट रावता देखून आज आमी ह्या पवित्र सक्रामेंतांत जेजू संगी एकवटून रावया इल्लोसो वेळ ताचो संगात जोडया जेजू म्हणटा म्हजें तें एकवटून रावा जर तुमी मागीर एकवटून रावता जाल्यार तुमी येतेस्ट फळ दितल्यात संतोष भोगतल्यात तुमकां धैर्य मेळटलें आनी कश्ट पिडा संकश्ट आयिल्ल्या वेळार हांव तुमचे सवे रावतलो आतां तोच जेजू ह्या अल्टरेर उंडयाच्या रुपार आमचे मदें सक्रामेंतांत येता आसतना निंबेर पडया आराधन करया नमस्कार करया आनी आमकांच जेजूच्या हातांत आमी समर्पण करया नमो जेसु क्रिस्ता नमो सोडवंदारा नमो जेसु क्रिस्ता नमो सोडवंदारा Krista undia rupandli ponasya namo namo sodvandara sakramentam karakja namo namo Jesu Krista undia rupandli ponasya नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांtam karakja सर्गींचो देव तूं आमकां मेळोवंक रावलाय देवपण लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय उंड्या वयनान येवन तूं आमचें खाण जाताय आमच्या मोगान बरोवन तुकाच समर्पिता सर्गींचो देव तूं आमकां मेळोवंक आयलोय आनी आज ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमचे मदें तूं आसाय ह्या उंड्याच्या रुपार समया तुजें देवपण आनी मनशापण लिपोवन आसा ह्या उंड्याचेर समया तूं करूस हजर आसाय ह्या उंड्याच्या रुपार समया तूं आमचे मदें आसाय सिर पडून आमी तुका आराधन करता नमस्कार करता आमचे कुटुंब आमची भुरगीं बाळां आमची भाव भयण आमचो वावर आमचें कश्ट आमचें दूख भुरग्यांचो फुडार गांवांनी परगांवांनी काम करचे आमची भाव भयणी घरांत आसले आमचे पिडेस्त खस्तांत आसले आमची भाव भयणी सगळ्यांक जेजू तुज्या पांयां तळा समर्पण करून तुका आराधन करता नमस्कार करता सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोवंक रावलाय देवपण लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय उंड्या वायनार तूं आमचें खाण जाताय आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिताय नमो नमो जेसू क्रिस्ता उंड्या रूपान लिपोवन आसया नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांtam karakja ಈ ಮಗಳ ಜೇಸು
जिणयेचे सूख दूख तुका सांगूंक आमी आयल्या. एक घडीभर तुमच्या जिणयेचे सूख दूख खंत बेजाराय तुमी जेजूक सांगा. तुजे तावन बुजवण शेवन आमी आयल्या. मोगाळ समया तूं आमचो बुजवणदार, तूं आमचो सोडवणदार, तूं आमची वाट सत आनी जिवीत. तुजे दैवीक बुजवण जोडूंक आज आमी ह्या पवित्र थळाक आयल्या. ये जेजू ये, आमकां मेळोवंक तूं ये. तुज्या कृपेन देण्या भंडार घेवन ये. जेजू आज आमी मागता आमच्या हर एका कुटुंबाच्या सांद्याक तूं मेळोवंक ये. कश्टतल्यांक मेळोवंक ये. कृपे भंडार हाडून ये. भलायकेचें वैज हाडून ये. शांती समाधान हाडून ये. जेजू आज म्हज्या घरांत म्हज्या कुटुंबांत तूं ये जेजू. शांती समाधान दी जेजू. आमचे सूख दूख कश्ट तुका आमी समर्पण करता. जिणयेचे सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या. तुजे तन बुजवून आशेन आंगार रावल्या. ये जेजू ये, आमकां मेळोवंक तूं ये. तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवंक ये. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रूपान लिपोवन आसच्या. नमो नमो सोडवंदारा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. जेजू 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 येसुवे 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan Jesu. Hoglab Jesu. Mahima Jesu. Bhagyan Padre Pio म्हणटा, always remain close to the Catholic Church because she can give you peace. Since she alone possesses Jesus in the Blessed Sacrament, the true Prince of Peace. सदांच कॅथोलिक पवित्र सभेक लागून रावा, लागीं रावा. कित्याक म्हळ्यार कॅथोलिक पवित्र सभा तुमकां शांती दिवंक शकता. कित्याक म्हळ्यार कॅथोलिक सभेंत आसली ती एक ग्रेस्तकाय ती कोणा लागीं ना, ती जावन आसा येवकरिस्त जेजूची प्रसन्नता आनी जीवन जाल्लो जेजू आमचे मदें ह्या आल्तरेर आसचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. अर्गां जेजू. होगलाब जेजू. महिमा जेजू. स्तुती जेजू. देखून आज आमी सर्गींच्या देवाक, सर्गींतान देवण आयिल्ल्या देवाक, आमकां सोडवण दिल्ल्या देवाक आमी ह्या आल्तरेर आमी आराधन करता.
तो आमचे मदें आसा इम्मानुएल देव आमचे मदें ह्या घडये आसा तो आज आमकां हर एकल्याक आमकां आपयता म्हजे संगी एकवटून रावा तुमी यथेश्ट फळ दितल्यात कश्ट दितल्यानो वजन वयतल्यानो म्हजे हांव तुमकां विशय दितलो ती शांती समाधान ग्रेस काय नातले पयशां नातले इश्टां नातले खाणा जेवणां नातले ते समाधान दिवसो शांतीसो कुंवर जेजू क्रिस्त या अल्टरेर करोस हजर आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गान जेजू होगळाप जेजू म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लक्षें शिका कित्याक हांव खालट्या काळज असो आनी तुमकां समाधान मेळटलें म्हजें जूं वोवंक सुलाभ म्हजें वचें हाळो आमकां हर एकल्याक जेजू आज ह्या आल्तरचेशी आपयता आमकां समर्पण करूंक ताका आशेवंक ताका लालेवंक ताकाच आमी समर्पण करूंक कितलें चड आमी जेजू थंय एकवटून रावता सक्रामेंत थंय एकवटून रावता तितलें आमचें वजन हाळू जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गान जेजू होगळाप जेजू महिमा जेजू तुमची जबाब सोम्या हांव आशेता आनी लालयता सांगया सोम्या हांव आशेता आनी तालयता तुमचे हात धोण भक्तीन म्हणा सोम्या हांव तुका आशेता आनी लालयता तुज्या स्वादीक मोगाक सोम्या तुका आशेता आनी तालयता अगणित काकुळटीक सोम्या तुका आशेता आनी तालयता कृपेच्या झरीक सोम्या तुका आशेता आनी तालयता दैवीक सत्तेक सोम्या तुका आशेता आनी तालयता तुज्या विश्वासी मोगाक सोम्या तुका आशेता आनी तालयता म्हज्या पातकांच्या बोगसण्याक सोम्या तुका आशेता आनी तालयता तुज्या पवित्र रक्ताक सोम्या तुका आशेता आनी तालयता तुज्या पवित्र गयांक सोम्या तुका आशेता आनी तुज्या तालयता मुखामळाचेर दिश्ट घालूंक सोम्या तुका आशेता आनी तुज्या तालयता जिविताच्या उतराक सोम्या तुका आशेता आनी तुज्या तालयता बुजवणेच्या उतराक सोम्या तुका आशेता आनी तालयता तुज्या बरोसोदीमच्या उतराक सोम्या तुका आशेता आनी तुज्या तालयता दैवीक थाळ्याक सोम्या तुका आशेता आनी तुज्या तालयता सर्गींच्या समाधानेक सोम्या तुका आशेता आनी तुज्या तालयता संगता रावोंक सोम्या तुका आशेता तुज्या संगता जियोंक सोम्या तुका आशेता आनी तुज्या तालयता संगता मोरोंक सोम्या तुका आशेता आनी तुज्या तालयता संगता कस सोसूंक सोम्या तुका आशेता आनी तुज्या तालयता कुर्साक वेंग मारूंक सोम्या तुका आशेता आनी तुज्या तालयता दैवीक स्पर्शाक सोम्या तुका आशेता आनी तुजो तालयता मोग करूंक सोम्या तुका आशेता आनी तुजी तालयता सेवा करूंक सोम्या तुका आशेता आनी तालयता दुखेल्यांक बोगसूंक सोम्या तुका आशेता आनी तालयता सतानितीन जियोंक सोम्या तुका आशेता आनी तुजे रस तालयता भरोसो दवरूंक सोम्या तुका आशेता आनी तुज्या तालयता वाटेन चलोवंक सोम्या तुका आशेता आनी तालयता एक घडी बर तेच तुमची आत्म्याची तान चड आनी चड कर सोम्या तुका हांव ह्या घडये आशेता लालयता तुजो संगात म्हाका दी तुजो मोग म्हाका दी तुजी काकुळट म्हाका दी म्हूण निरंतर सोम्या कडेन मागा ते दाळा जेजू तुमकां लागीं आपयता हर एकल्याक म्हाका आनी तुमकां तो लागीं आपयता ताच्या वेंगेन तो आमकां घेता ताच्या मोगांत आमकां भरता ताची कृपा ताचें तावन ह्या दैवीक सक्रामेंतान आमचे थंय वळोवन येता देखून निरंतर जेजू तुका हांव आशेता आनी लालयता तुमचे काळ जसो अत्रीक दोडतो आनी दोडतो आनी म्हाका जेजू तूं म्हाका जाय तुजो मोग म्हाका जाय संगात म्हाका जाय तुजी कृपा म्हाका जाय तुजी उतरां म्हाका जाय तुजी जणवाय म्हाका जाय जेजू म्हूण म्हाका जेजू म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजीं बक्षिता जेजू 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 जेजू
Gesù, Gesù. Gesù, Gesù, Gesù. Gesù, Gesù, Gesù. Gesù, Gesù, Gesù. Gesù, Gesù, Gesù. पिढी संघापून गुण केल्ले जेजूचे नाव उलो मरया खोडकरांक नितळ केल्ल्या जेजूक आमी उलो मरया पातक्यांक बक्षिल्ल्या वेल्ल्यांक जीव दिल्ल्या देवाचे रास प्रगट केल्ल्या बुजवणेच्या सुमयाक आमी उलो मरया जिणयेन कंगल जाताना कंती दुखान बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उडेना जिणयेन कंगल जाताना कंती दुखान बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उडेना जेसू 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 कंती दुखांत आमकां बुजोवन जेसू 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 सदांच आमकां सांबाळचो जेसू 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 उलो मरया जेसू 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 जेजूचे नाव उलो मरया त्या नावाक आमी महिमा दिल्या जेसू 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 नावांतल्यान वयची दैवी कृपा आमची थंय देंवून येता जेसू जेसू हात पिढी सांगा पडतात गुण करतात जेजूचे नाव उलो मरया जेजू जेजू दाविदाच्या पुता जेजू देवाच्या पुता आमच्या सोडून करा आमच्या सोडून करा बऱ्या घोळया तुका जावं हका महिमा स्तुती तळणेंत आमी संपडटा आसतना आमकां तळणेंतले निवारताय पातकां आमची बक्षिताय तुज्या मोगान आमकां भरताय आमकां हर एकल्याक जेजू तूं आपयताय जेजू जेजू तुका जावं महिमा तुका जावं होगलाप तुका जावं स्तुती तुका जावं आराधन एक घडीभर आमी मौन रावन ती सुत्र आमच्या काळजांत घावया जेजू जेजूचें नांव उलो मारा बळवंत दैवीक कृपेन बरयल्लें पदवेन बरयल्लें जैत जोडिल्लें नांव तें शांतीचें नांव तें त्या नांवाक निरंतर आमी महिमा दिवया जेसू जेसू म्हूण आमी उलो मारतना आमकां जेसू लागीं आपयता तो आमकां आपडटा तो आमकां गूण करता मोतीचें जायतें वजन तो हळू करता सगळें आमचें वजन समयाच्या पांयतळा समर्पण करून निरंतर आमच्या काळजांत अशें नांव आमी उलो मारया Praise the Lord. Hallelujah. Argaon Jesu, Hoglab Jesu,
महिमा जेसू, स्तुती जेसू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. संत पौलो फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा 4 अध्यायांत, सदांच तुमी संतोष पावा. सोम्यातय आमी सदांच संतोष पावोंक जाय. देखून आमकां हर एकल्याक सोमी आपयता. तुमी वजन वयतल्यानो, कश्टांत आसल्यानो म्हजे सशी येया. एक दैवीक आपोवणें आमकां हर एकल्याक सोम्या सशी येवन ताचो विशय घेवन आमी संतोष पावोंक. हो संतोष आमकां कशें मेळटा? कसलोच कंत हुस्को दवरनासतना हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान ताका कळीत करा. पयलें कंत हुस्को पयस करा. आनी केदळा तुमी कंत हुस्को पयसन निरंतर तुमी उपकारी मनान ताणें केल्ल्या बऱ्या सर बरेपणाक अर्गां दिवन तुमी मागतात, तेदळा तवळ तुमच्या जाणवयेक आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान मेळटलें. तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत शाबीत उरतलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेजू, हगलाब जेजू. केदळा आमी निरंतर आमी उपकारी मनान देवाक अर्गां दिवन आमी सुम्यासशी येता, तेदळा आमकां कळीत नातली देणी देव आमकां दिवंक शकतलो. तसली ती देणी आमी जोडूंक शकतले. हांव देखून सांत बोनवेंचर म्हणटा, हे पवित्र जिबे तुवें सदांच सोम्याक हरसिल्ले, ताच्या पवित्र मोगाक काळजांनी मोगाचो उजो पेटयल्लोय. कोणायकी कळीत नातली देणी जोडला म्हूण खात्री जाता. केदळ आमी निरंतर सोम्याची स्तुती करता, निरंतर आमी देवाचें नांव उलो मारता, निरंतर आमी देवाचें नांव आमच्या वंटांनी आमी होगलाप दिवन गायता. तेदळा जायती आमची कंत बेजाराय उणी जातली. मोतीक समाधान मेळटलें. आमचें वजें हाळू जातलें. पळया, ह्या पवित्र जाग्यार प्रशांत जाग्यार आमी भेट दवरता आसतनांत आमकां एका तराचो संतोष भोगता. हे पुणशेताक आयिल्ल्या हर एकल्याक एका तराचें मोतीक सवकसाय मेळटा. कित्याक म्हळ्यार ह्या पुणशेताचें केंद्र जेजू आमचो सोमी आमकां हर एकल्याक आमचें वजन ताच्या पांयां तळी दवरून आमकां मागोवंक आमकां उलो दिता. केदळ आमी आमचें वजें ववयता, तें आमकां जड जाता, तें आमकां कंगल करता, कंतीन घालता. देखून आज आमकां सोमी आपयता, ह्या जाग्यार आमी ताची शांती जोडूंक. निर्गमन पुस्तकांत 20:3 अध्याय 25 आनी 26 वळी, तुमी सर्वेस्परा देवाची मात्र स्तुती करची. केदळ तुमी स्तुती करतात, हांव तुमच्या काणा जेवणाचेर उदकाचेर आशिर्वाद घालतलो. म्हज्या भाव भयणो, आज आमच्या काणा जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद जाय. आमी जाणा आयच्या दिसांनी आमचो परिसर बदलता. विकाळ परिसर, खाणा जेवणांत कॅमिकल्स, उदकांत कॅमिकल, आमी खावची खाणांत आमकां वीक जावन आसा. एका काळार आमची खाणां आमकां वयस जावन आसलें. आज आमची खाणांच आमचें पिवण आमकां पिडेक हाडटा, अस्कत करता, आमचें आव उणें करता. देखून निरंतर तुमी म्हजी स्तुती करा. कित्याक म्हळ्यार ही सगळी सृश्टी म्हजी जावन आसा. हांवें रचल्लें तुमचे खातीर दिल्लें जावन आसा. केदळा तुमी निरंतर म्हजी स्तुती करतात, म्हाका समर्पण जियेतात, म्हजो उडास करतात. तुमी आमचें खाण पिवोवचें पिवण तुमकां आशिर्वाद जातलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गां जेसू, अर्गां जेसू, होगलाप जेसू. होगलाप जेसू. पिडा शिडा तुमचे तावन पयस करतलो. आज आमी पळया, सगळे संवसार कोरोना पिडे वरवीं कांगाल जाला. विविध तरांची पिडा आज मनशाचे आवक उणें करता. मनीस आज आर्थीक संकश्टाक पडला. ह्या पिडेक आमकां वॉयस ना म्हूण बगल्यार देव म्हणटा, जर तुमी म्हजी जावन म्हज्या उतराक काळ जावन म्हजी स्तुती करतात, म्हाका आराधन करतात, म्हजो मान म्हाका दितात आनी म्हजो सांगात तुमी सोदतात, तुमची पिडा शिडा तुमचे तावन हांव पयस करतलो.
तुमच्या देशाच्या स्त्रियांचो गर्भपात जावचो ना आनी तुमच्या मदें कोणूच वांसडी उरचे नात हांव तुमकां परिपूर्ण आवक दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेसू. होगलाब जेसू. महिमा जेसू. स्तुती जेसू. आराधन जेसू. मगाच्या भाव भयणो आमी ह्या पवित्र थळार आसा आज आमी हांगासर सगळें आमी सांगता मेळून आमकां रसल्ल्या देवाक आमकां सोडून दिल्ल्या देवाक आमचे संगी आज प्रसन्न जाल्ल्या देवाक आमी सर एक थाळे उबान स्तुती करता जाल्यार आमकां देवान बसयली तो आशिर्वाद तें बेसांव ती भलायकी तो संतोश तो एकवट संगतपण ह्या घडये आमकां जेजू दिवंक शकता. देखून आमी उबे रावया सांगत आमी सगळी देवाची स्तुती करया. देवाक आमी अर्गां दिवया. आमचे कश्ट पिडा समस्ये सगळे आमी सुमयेच्या पांयां तळा दवरून तसो आशिर्वाद आमचेर देवून येवं म्हूण आमी मागया. स्तुतीसू येन मनवे हे गीत गावन आमी सुमयाक हसया. ताळ्या बेडून आमी सगळे भक्तीन व्हडा भक्तीन सुमयेचो आशिर्वाद उडोवन आमी सांगता घालया. मनवे ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸು ಸ್ತುತಿಸು स्तुतेवरवी आमकां भलायकी स्तुतेवरवी आमकां समाधान सदांच आमकां रक्ष दी तुज्या बेसावांनी आमकां भरता. थडे बेडून स्तुती कर महिमा दिवया. ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ. Alleluia, 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 Alleluia.
ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ತುತಿಸು ಹಿರಿಮನವೇ हातोबा खाली पेडून संतोषाने सुनियाग एक कुटुंब जाऊन स्तुती करूया सर्गी सर आंग दूत आमचे संगी सुनियाची स्तुती करतात सर आमचे मोतीचे वजन बेन बिरांत पिडा सगळी या स्तुतीत दूर वचून आमचे मोतीक सर्गींचे समाधान आणि कृपा देवानी खाली पेडून हातोबा आणि सगळं संगता गाऊया स्तुती करूया ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನಲವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನಲವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನಲವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನಲವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನಲವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನಲವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನಲವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hargan Jesu. Hargan Jesu. Paglab Jesu. Paglab Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Jesu आमकां आपयता तो म्हणटा म्हजे रक्षे शिका जेजू आतां आमकां ह्या दैवीक शब्दान आमचे लागीं उलोवंक आशयता अपोस्तलाच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप 4 अध्याय पेद्रूक जुआंवक सुदेव मुखेल्यांनी धर्ण बंदेंत घालो एका तोंट्याक तांणी बरें केल्ल्याक विचार केलो तुमी कोणाच्या नांवान उलयतात कोणाच्या नांवान शिकयतात तांकां तांणी बेश्टोवन फाटीं धाडलें सुमयाच्या नांवी उलोवंक नजो म्हूण तांणी फाटीं धाडलें हाचे उपरांत कितें जालें म्हणलें आमी आतां ह्या वचपांत आमी आयकुया सुटका मेळटस पेद्रू आनी जुआंव आपल्या जमियाशी फाटीं गेले आनी प्रधान याजकांनी आनी मलगड्यांनी आपणा लागीं कितें म्हळें तें सगळें तांकां सांगी लागलें तें आयकून तांणी सगळ्यांनी एक मनान आपले ताळे देवाक उबारून हे परी मागलें सर्वेस्परा अंतराळाच्या भुमीच्या दर्याच्या आनी तांतो आसलेल्या सर्व वस्तूंच्या रचणारा तुझ्या पवित्रत्म्या मुखांत तुझ्या सेवका आमच्या पुर्वजा दाविदा मुखांत तुवें म्हळें राष्ट्रा कित्याक उसांबोळ जाल्यात पर्जा कित्याक व्यर्थ योजना करनासात प्रतिमेचे राय उपराटल्यात आनी राज्यपालांचो संगात धरून देवा आनी ताच्या क्रिस्ता विरोध झुजोवंक सोदतात खरेच हेरोद आनी फोन्स पिलात हेर जातींच्या लोकां आनी इस्रायेल परजे संगता मेळून तुवें मागल्या तुज्या भगेवन सेवका जेजू विरोध ह्या शहरा संगता मेळ्ळें आनी अशें जे तुजे पदवेन आनी जणवयेन घडलें म्हणून थारायलें तें तांणी कार्याक हाडलें आनी आतां सर्वेस्परा तांच्या बेश्टोण्या कुशीन तूं लक्ष दी आनी आमी तुज्या सेवकांनी तुजें उतर धैर्यान परगटेशें कर
तुझ्या भगवंत सेवका जेजूच्या नांवान पिडा गूण करूंक कुणा आनी आश्चर्य करूंक तुजो हात दिवन आमकां आदार दी. ह्या बरी ते मागणी करीत आसतना ते जमो जाल्ली ती सुवात सगळी हाडली. ते समेस्त पवित्रत्म्यान भरलें आनी धैर्यान देवाचें उतर परगटूंक लागलें. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. बसया. क्रिस्त तें भोवमोगच्या भाव भयणो, क्रिस्तांवपण उज्यांत किर्लल्लें एक बी. क्रिस्तांवपणाची बुनियाद मार्टिराच्या रक्तांनी बांदून हाडली आनी आमच्या समेज जेजू क्रिस्तान ही पवित्र सभा घडलीच मार्टीरपणांत कस वसून बली जावन आनी ताचेर जैत व्हरून क्रिस्तांवपणाक आरंभ थावनस आखांत कश्ट दगडोणी आसले. जेजून म्हणलें म्हजे नांवी तुमी जियेतात उलयतात देखून तुमकां म्हजो द्वेश करतले. आनी सुरयल्या पवित्र सभेंत पवित्र सभेक दोन तरांची विघ्नां आसलीं, एक जुदेव आनी एक जंतील. आनी दोगांतावनी पवित्र सभेक जायती धगडोणी मेळिल्ली. आनी ह्या धगडणे वेळार पवित्र सभा नास जावंक ना. आज आमी पळयता आमची पवित्र सभा बरी बांदून हाडली. पवित्र सभा इगज मतां इगज याजक संघ संस्थे बरो आसात. त्या काळार हे खंयचेंय नातलें. ह्या काळार आसलें एकच एक सुवार्थ जेजू आनी जेजू ताचे मरण आनी पुनर्जिवंतपणाची बरी खबर. असलें बरी खबर सतमंतल्या क्रिस्तवांक आयिल्ली धगधोणी पयलींच्या शतमानांनी आमी पळोवंक जाल्यार आज तसलीं धगधोणी आयल्या जाल्यार भोवशा आमी घरांतले भायर येवचें ना. उज्यांत हुलपयतले, रान म्हणजे तिच्या तोंडाक हांव दितलें, पापसितलें, सळसळे उदक आंगार व्हरतलें, खातून जिवेशी मारतलें जाल्यार मार्टिरांचें रगत कितलें वरयलें गी तितली पवित्र सभा बळवंत जावन वाडून आयली. आनी सुरयले पवित्र सभेचे ती ग्रेस्त गाय जावन आसली, तांचो बावाट आनी तांचें सांगातपण आनी तांचे लागीं आसली ती सुवार्ता जावन आसा, ती जावन आसा जेजूचें पुनर्जिवंतपण. आयच्या आज आमी आयकल्ल्या वचपांत आमी पळयलें थंयसर तांणी मागलें राष्ट्र कित्याक उसांबळ जाल्यात, अर्ज कित्याक व्यर्थ योजना करनासात, पृथ्वीचे राय उपराटल्यात, राज्यपालांचो सांगात धरून देवाच्या सेवकांक कश्टंक आनी तांचे विरोध झुजोवंक सोदतात. तसलें एक झूज पवित्र सभेचे विरोध सुरयल्या पवित्र सभेंत आसलें. आज आमी तसलेंच झूज सगळ्या संवसारार पळयता. मोगाच्या भाव भयण उडास्तवरां पवित्र सभा नास जायना, पवित्र सभा मरना. कित्याक म्हळ्यार आमी पातयेवचो देव, मरणाचेर जैत वेल्लो पुनर्जीवन जाल्लो देव आनी तो केदींच मरना म्हूण आमचो बावट आमी उसरता देखून आमची पवित्र सभा ह्या जेजूच्या जिवंतपणाचेर बांदून हाडल्ली पवित्र सभा. आज आमी आमच्या भावांनी जायते क्रिस्तांव धगधोणी आमी पळयता. भोवशा थोड्या जाग्यांनी आमी ल्हान संख्येन आसून आमचो आवाज ना जावं पुरो, आमचे लागीं बोल ना जावं पुरो, आमचे लागीं झुजारी ना जावं पुरो, आमचे विरोध आमचे पासून उलोवचें ना जावं पुरो. पूण मग अशें भाव भयणो जेजू जावन आसा आमचें केंद्र, आमचें बोळ, आमची वाट, आमचें सत, आमचें जिवीत आनी ताचेर ताणें बांदिल्ली पवित्र सभा, अपोस्तलीक पवित्र सभा आमच्या मार्टिरांनी वरयल्ल्या रक्तान बांदून हाडल्या पवित्र सभेंत आमी जियेता देखून मग अशें भाव भयणो आमी त्या अपोस्तला बरी धैर्यादीक जायचें. आज आमी कशें आमच्या आयच्या काळार आमी आमच्या बावट्टा खातीर झुजोवंक आमी तयार जायचें. हर एक देश आपले देश उरोवचे खातीर जाय तितली सैन्य, जाय तितले विमानां सोल्जरांक तयार करतात, हातेरां तयार करतात. आमी पळयता आज संवसारार
ह्या हातेरा खातीर करोडांनी ते करसितात राष्ट्राचे खातीर. पूण आज आमी कसली हातेरां तयार करी जाय. आज आमी कसली तयारी करून झुजोंक तयार जाय जाय. आमकां संवसारीक हातेरां ग्रेस्तकायेची गरज ना, बॉम्ब आनी विमानाची गरज ना. आज आमी तयार करी जाय आमच्या भुरग्यांक युवजनांक बावटान तांकां आमी तयार करी जाय. देवाचे उतराची तालवार आमच्या भुरग्यांनी घे जाय. पवित्र सभेची चरित्र परत परत आमच्या भुरग्यांच्या मोतींत कंसय जाय. मार्टिनांनी वरयिल्लें रगत आमच्या रक्तांत वळचे बरी आमी आमच्या भुरग्यांक पवित्र सभेची शिकवण दी जाय. आनी जशें सुरविल्ल्या काळार एका मनाची काळजाची जावन क्रिस्तीक पर्ज बावटाचे एकवटांत रावले गी, सक्रामेंतांतल्या जेजू ते एकवटान रावले गी, आयच्या काळार आज आमच्या भुरग्यांक युवजनांक असल्या बावटाच्या उसवाडांत, बावटाच्या एकवटांत, क्रिस्तीक शिक्षणांत, देवाच्या उतराच्या जाणवयेंत, पवित्र सभेच्या मार्टिरांच्या आनी पवित्र सभेचेर जियेल्ल्या संत भक्ताचे जिवीत असो परजळ उजवाड मुखामोळ आमच्या परजेक आमी दिवन आमी बावटांत घड करी जाय. आमचे खातीर झुजोवंक कोणी गरज ना, कित्याक म्हळ्यार सोमी आमचो आमचे खातीर झुजता. आज आमकां खंयचीच गरज ना. त्या थोंड्याक देवळांत पेद्रून म्हळें, म्हज्या लागीं भांगार रुपे ना, म्हज्या लागीं आसा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. मगशा भाव भयणो, आज आमी आमचे लागीं कितें आसा, आमचे लागीं कितें भायर आसा तेकिनसोय आमचो बावट राखूंक शकना. आमचे बावटाची सतां, पवित्र पुस्तकाची जणवाय, पवित्र सक्रामेंतांचें बोळ आनी पवित्र सभेंत आमी एकवटलो तो एकवट आमचो बावट आनी पवित्र सभेचें बोळ आनी रक्षण जावन आसा. देखून आज आमी जागे जाय, क्रिस्तांवांनी जागे जाय. आमचो क्रिस्तीक एकवट आमच्या वाड्यांनी आमच्या कुटुंबांनी आमी बांदून हाडी जाय. आमी कोणा विरोध झुजोवंक न्ही, आमी बावटांत दृढ जावंक आमी आमचे विरोध आमी झुजो जाय. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या युवजनांक आमी आज जायपुरते शिकप दिता, जायपुरते संवसारीक सवलती आमी दिता. ते संवसाराचे मंत्र, ताचे संगी बावटाचें शिक्षण, पवित्र सभेची जणवाय, पवित्र सभेचो मोग आमी दी जाय. आमचे लागीं दिवंक आसा जाय जेजू. केदळ आमी जेजूक आमच्या भुरग्यांक कुटुंबाक एकामेकाक दिता, थंय आमकां देवाचो आदार मेळटा. त्या दीस सगळ्यांनी सांगाता मागलें. आनी आतां सर्वेस्परा तांच्या बेश्टवणीच्या कुशीक तूं लक्ष दी. आमी तुज्या सेवकांनी तुजें उतर धैर्यान परगटिशें कर, आश्चर्य करूंक कृपा दी आनी आमकां बावटान जियोंक कृपा दी म्हणटा आसतना, एका मनाची जावन तांणी मागता आसतना तांचेर पवित्रत्म देंवन आयलो. पवित्रत्म्यान तांकां बोळ दिलें, पवित्रत्म्यान तांकां कृपा दिली. मगच्या भाव भयणो, पवित्र सभेक जम दिल्लो पवित्रत्म पवित्र सभेंत आसता म्हणसर आमचें धैर्य आनी बोळ पवित्रत्म आनी जेजू क्रिस्त जावन आसा. देखून आज आमी करी जें आसलें, आमी बावटांत दृढ जाय, कुटुंबांत मागण्याची मनशां जाय, पवित्र सभेंत आमी क्रियाळ जाय, बावटांत आमी जाणवेन बरो जाय आनी बावटा खातीर जियोंक आमी धैर्यादीक जाय. बावट जियोंक, बावट परगटूंक आमकां बोळ दिवचें पवित्रत्म्यान जावन आसा. उबे रावया. आज आमी एकडी बोर मागया, ऐक्य पवित्र सभे पासून मागया. जायत्या जाग्यांनी विविध तरांचे कश्ट वा आमच्या इगजमतेक येवचे जायते धगधडी आमी पळयता. ह्या सगळ्याचेर आमकां झुजोवंक बोळ दिवचें जावन आसा जेजू क्रिस्त. देखून जेजू म्हणटा, म्हजे तें तुमी एकवटून रावा, म्हजो एकवट तुमकां सदांच म्हजें बोळ आनी रक्षण जावन आसा. आमचें भायर कितें नास जावन गेल्यार भितर नास जायनाशें आमचो बावट आमी राखून व्हरूंक आसा. आमच्या भुरग्यां बाळांक, आमच्या युवजनांक, बावटांत आसकत असल्यांक आमी आज समर्पण करया. आनी जो कोण आमचे विरोध आसा तांचे विरोध आमी झुजचे नाका. सावल देवा विरोध, सोम्या विरोध झुजलो. सावलाची हाडां देवान मोडली नात. तो घोड्या वयलो पडलो, पूण पडटा आसतना ताचो हंकार पडलो.
तसो द्वेष पडलो आनी तो उठतना सुम्याची वळख धरून उठलो. आज आमचो देश करतल्यांक आमी सुम्याक समर्पण करया. सुमी आमकां दुस्मना खातीर मागोवंक, दुस्मनाक आशिर्वाद दिवंक आज आमकां ओलो दिता. आमकां दुखच्या कश्टांच्या हर एकल्याक सुमयाच्या हातान समर्पण करून मागया. सुमया, तुवें सावलाक पावल जावन बदल्लय, तुजे हातेर जावन बदल्ले. आज आमचोय द्वेश करतल्यांक तुका आमी समर्पण करता. जशें तुवें पेद्रूक पवित्र आत्म्यान बरोवन ताका तुवें तुजें खरें हातेर जावन ताका पवित्र सभेचो मुखेली केलोय. तांच्या बावटांत अपोस्तलीक बावटांत जशें पवित्र सभा बांदून हाडले, तशेंच आमी आमच्या बावटांत आमची कुटुंबां आमची पवित्र सभा बांदून हाडूंक आमकां बॉल दी. सक्रामेंताचें बॉल दी, तुज्या उतराची जाणवाय दी. माड्डिरांचे संत भक्ताची जिविताची जळक तांचे मुखामळ आमच्या मुखामळार गंजय. तांणी वरयल्लें रगत आमच्या रक्ता मनांत वळय. पवित्र आत्म्या, देवानी आमचे हात उबारया. पवित्र सभे खातीर मागया. पावसेबा बसवत, सर्येजाकां बसवत, धार्मीक भयणी बसवत, मिसांव गांवांनी काम करच्या सर आमच्या भाव भयणींक, दगदणी भक्तल्यांक सगळ्यांक आमी आज सुमया मुखार समर्पण करून आमचे बावटाचें दृढ मन आनी बावटांत दृढ जावन असल्या संकश्टां कान दिवंक सुमया तूं आमकां कृपा दी म्हूण मागया. आनी पवित्र आत्म्याची देणी आमी आतां सगळ्या पवित्र सभेचेर आमचेर आमी मागया. सर्वारन्नो ना प्रीति सभेकु पवित्र आत्मरे शक्ति नीडी, पवनात्मरे शक्ति नीडिरी. ನೋಯಿಸಿದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ದೃಢ ಹೊಂದಲು, ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು, ಆತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು, ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಬೇಗ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿ ಧರ್ಮಸಭೆ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. संत अगोस्तीन म्हणटा, केदळा आमची संपूर्ण सक्रामेंत तें एकवट जाता. तेदळा ही पिडा
रोदान धगधोणी ते खंयचीच आमकां लागना कित्याक तो एकवट आमचें बोळ जावन आसा देखून ह्या अस्कत सैंबाक दैवीक बोळ दिवचें श्रेश्ठ देणें जावन आसा येवकरिस्त कुडी रक्तांत ताका आमी सेवता तें बोळ आतां आमकां जेजू दिव म्हूण मागया निंबेर पडया आराधन करया ह्या अस्कत सैंब दैवीक सैंबान बरोवन दी तो दैवीक एकवट आमकां समाधान दिवं तसो मोग आमच्या काळजांनी वळोवन आनी बावट्टा खातीर जियोनचे देणी कृपा तो आमकां दिवं म्हूण आमी आमकांच पवित्र सभेक आमच्या कुटुंबाक भुरग्यां बाळांक युवजनांक सगळ्यांक समर्पण करून तसो आशिर्वाद मागया देवा विचे सक्रमेंत काळजा कष्टन सोडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडवणेचो फळसदान समचे ती आमी बगे सरको तुज्या कुडेच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रा मान करूंक आमकां दयेन पवो कर जो जियेता आनी रजवड चलयता ससनाच्या ससना तो सान भपाया मंदिराया स्तुती तुझी करूंक हांगा आमी जमल्या प्रणाम करून उपकार भेटयता वर्गा बलिदान जय जय बापा जय जय तुका जय जय तुका जेजू क्रिस्ता जय जय तुका पवित्र ज्ञान
जय जय तुका जेसू ख्रिस्ता जय जय तुका पवित्रत्या जय जय तुका त्रिएक देवा मोगाच्यानो ह्या पवित्र थळार जुजेवाज बापाची मजत जोडून देवाची आशिर्वादा जुजेवाजा मुखांत्र जोडूंक आयिल्ल्या आपणाक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तान ह्या पवित्र थळाक बरो येवकार हांव मागता कितें सर्व आमी आशेत हांव मागता आमचो समी जुजेवाजाच्या नांवी आमकां हर एकल्याक फावो करतले म्हणले फातयेणी आमी धरया आनी हेंचो चिंताप घेवन सबारांनी हांगासर मिसां दिल्लीं आसात ह्या सर्व इराद्यां खातीर आमी मागया उपकार बावडतल्या सगळे आत्म्या खातीर मागतना आनी समज इरादे आमी तेचो देवा मुखार दवर काकुळदार देव आमकां हर एकल्याक ताचें बरेंपण फावो करून दी म्हणून मागया मिसाचे इरादे ह्या परी आसात आंजेला डी कॉस्टा बॉम्बे अर्गांजावन कॅन्यूट अरान्ना शंकरपुरा मेलरीस फिडल मस्करेन सुपिनंगडी जॉन सरावो बॉम्बे अर्गांजावन तशें नतालिया वाज तेच्या आत्म्या खातीर वायले डिसोजा बेंदूर ताणें मीस दिवचें जॉन सोनिया डिसोजा नित्यादर अर्गांजावन नवीन सुवर्णा आनी कुटाम कुवेट अर्गांजावन लिना डिसोजा कुवेट क्रिस्तीन डी कॉस्टा किन्निगोळी अर्गांजावन तशेंच जेरोम रेजिना डिसोजा तेच्या आत्म्या खातीर फजीर पॉल डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर रवी जॉयल डिसोजा पीटर आलिस फेर्नांडीस ताच्या आत्म्या खातीर थॉमस फेर्नांडीस फजीर अर्गांजावन शालेट पिंटो कोणाचे अर्गांजावन फ्रांसीस सरिता आनी कुटाम इगर्जे वाडो मुडिपू जीवन प्रीती लोरेटो सीमा सोनल लोबो कासी अर्गांजावन लाविश मोंतेरो पुत्तूर ब्रिगान लोपेज होन्नावर पावलीन जुसे लोपेज कासरगोड ताचे इराद्या खातीर आंजेल प्रकाश लोपेज कासरगोड रोशन मोंतेरो पेरमानूर हिल्डा जोसेफ रोड्रिगस कासरगोड ग्रेसी डिकुर्ना आमटूर फ्रांसिस लोबो मागुडी लिल्ली डिसोजा मोगर्नाड ताचे इराद्या खातीर तशें अर्गांजावन नेल्सन जॉन फरायस कल्याणपूर प्रदीप कुटिना पानीर रीटा पिंटो मोडंकाप केविन आनी जोशवा मोगर्नाड सौम्या फेरावो पुत्तूर वेरोनिका डिसोजा पुत्तूर जसिंता मेंडोन्सा पानीर कियारा विन्सिटा बंटवाळ ह्या सर्वांच्या इराद्या त्या सवां तशें अर्गांजावन दिवच्या तांच्या सर्व इराद्यांनी थच बरो देव तांकां आशिर्वादांनी बरोवन दी संगताच ह्या पवित्र तळाक दान दिल्ली वेलानी रोड्रिगस रीटा डिसोजा रोजिना रेशमा नेल्सन जॉन फरायस आनी कुटाम तशेंच शुक्राराच्या जेवणा खातीर कुमक दिल्ली दुलसीन नोरोना फजीर प्रदीप कुटिना पानीर केविन आनी जेशवा डिसोजा मोगर्नाड मौली डिकुन्ना किन्निगोळी ह्या समेस्तांक देव जुजेवाजा मुखांत्र तांकां विस्तार आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून ह्या मिसा वेळी आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं सांजुजे वास बापान कुटुंबा जिवीत रुपीत केलें आमोरीस लेतिशिया कुटुंबाचें वर्स आमी संभ्रमता कुटुंबाचो बांद सांजुजे वास बापान घट केलो गो बायलांक तांचे मदें कुटुंबांत असले समस्ये परिहार करूंक तो वताडलो आनी प्रत्येक सावन खंयच्या काजरी सोड्याक भुरग्यांचें देणें ना
तसल्यांक भुरग्यांचें देणें ताणें फावो केलें आनी कुटुंबाचे बी तसो अर्थ ताणें आमकां सगळ्यांक समजयलो. आयच्या वाचपाई हो सुलो आमकां दितात. हेमिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमच्या कुटुंबांत कितें समस्या आसात ते जुजे वासा मुखांत्र देवाक समर्पण दिवया. हेमिसाचें बलिदान आमी भेटयतना प्रत्येक कितें त्या गतेजवळ सांगल्या ताचे खातीर आमी मागया. तशेंच प्रत्येक भुरग्या खातीर आमी मागया. प्रथम डिसोजा म्हणलो भुरगो फाटल्या 5 दीस जावन इस्कला म्हण गेल्लो फाट येवना विशेषीतीन मागूंक ताणें सांगलां. ताचे खातीर आमी मागया बेगीनच तो भुरगो ताच्या घरा फाटीं येवच्याक. तशेंच रशिया युक्रेन झूज थंय प्रारंभ जाला. सबार लोक कश्टता मरण पावता. सुमार लोक मेला आनी आमचे भारतीय थंयसर आसात. आमच्या देशी तावणी थंयसर सबार जाण आसात. ती तांकां सगळ्यांक बेगीनच आमच्या देशा फाटीं येवचें बरी. तशेंच थंयच्या लोकांक समाधान तशेंच सर वायटा विघ्नांतल्यान त्या लोकांक राखचे खातीर हे मिसाच्या बलिदानार आमी मागया. आमचे थोडे आमी दांपया. आमची पातकां आमी वळखोवया. पातकांच्या बॉक्सांनी मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सबतरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मनाची दोन सारून वायट धर्म बरे सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. उमचो अपराध उमचो व्हड अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच संवकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वासाक परजळीत मागण्या आनी दुबळकायेची जिणीची म्हणून तुज्या परजेक देखी बरीत जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक पावो केल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळकायेच्या नव्या जिणेची साल धरूंक आमकां पावो कर म्हूण मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासभट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जाकोबाच्या पत्रांतलें वसा भावां भयणीनो एकामेकाचे अपराध मांडी नाकात. माणशां जाल्यार तुमची जडटी जातली. पळया नितीदार तुमच्या दारवट चडशी उबो आसा. भावां भयणीनो सोम्याचे नांवी उलयल्ल्या प्रवाद्यांनी कश्टा मोदें दाखयलेले सोंसणीकायेची देख घेया. सोंसणीकायेन सोंसता ते मनीस निजायकी बागी म्हूण हांवे म्हणटा. योबाचे सोंसणीकाये विशयां तुमी आयकलां आनी सर्वेस्पराचो शेवट कितें आसलो म्हूण तुमी पळयलां. कित्याक सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. पूण सक्ता प्रासट म्हज्या भावां भयणीनो सोपत घाली नाकात. सर्गाच्यान जावं पृथ्वेच्यान जावं हेर कसल्याच्यानी सोपत घालचोच न्हय. वय जाल्यार वय म्हणा न्हय जाल्यार न्हय म्हणा ना तर तुमी जडतेक सांपडतेल्यात. देवाचें उतार हें श्लोक सर्वेस्पर सगळोच काणवाळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळोच काणवाळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्परा हरसी जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड.
आत्म्या म्हज्या सर्वेस्परा हरसी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसरूं नाका. श्लोक. सर्वेस्वर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. तो सर तुजे अपराध बक्षिता, सकड पिडा वोका दिता, फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलाच्या मुकुटान तुका नेटयता. श्लोक. सर्वेस्वर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ, राग करूंक सवकास काकुळतीन ग्रेस्त. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय, वय तो सदां काळ राग दन रावचो ना. श्लोक. सर्वेस्वर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. प्रितोमे प्रास मोळाप जितलें उंच आसा तितले विस्तार आसा तुजी दयाळाय. तुजी व्यक्त करतल्या थंय उदेंत आनी अस्तंत जितले एकामेकाक पयस आसात तितलें पयस आमची पदकां आमचे तावन तो कान उडयता. श्लोक. सर्वेस्वर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. मोळपाच्याने केत्र बरी तुम्ही संसारार परजळतेल्या, जिवीत दिता ते उतर तुम्ही उबारून धरतेल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू थंयतान भायर सरन जुदेया प्रांत्यांत आनी योर्दान न्हंय पलतडीच्या गांवांत आयलो. हांगाय लोकां जमे ताच्या फाटल्यान आयले आनी ताच्या सवये प्रमाणे तांकां तो शिकोवंक लागलो. तवळ थोडे फारिजेव ताचे सरशी येवन ताका पारखूंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. एका दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयेत वे. जेजून तांकां फाटीं सवाल केलें, मोइजेन तुमकां कितें फरमायलां? तांणी जाप दिली, वेगळा सराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हूण मोइजेन रजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असल्या संगतींनी तुमचेच कुशेचे म्हणले खातीर ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेच्या सुरवेर तावूंच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपल्या बायलेक एकवटतलो. ती दोगांय एक जातलीं. देखून ह्या फुडां तीं दोगांय बगार एकच. ह्या पासत देवान सोडिलां तें मनीस मोडिना जावं. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावनांनी बरी न्हू. काजरे जोडी आसा जाल्यार हें वाचप तुमी बरें करून आयकलां आनी मस्त बरें आयकलां आनी हाचे वयर मस्त शर्मावय तुमी आयकल्यात. जर तर तुमी काजर जोडी हांगासर आसात, एक परती उडास केलो जाल्यार तुमच्या काजराच्या दिसा पाद्र्यापान दिल्लो शर्माव कोणाक सडाद उडास आसचो ना. सडाद उडास आसचो ना. जर उडास आसा जाल्यार ते भशेन समजूंक आमकां देखीक सुलाभ जाता. सबार रिएक्शन्स काजरी जिविता वयर बदलल्ले पळोवंक मेळटात. रिएक्शन्स बदलले. सबार संगती म्हजे कडेन डिस्कशनाक आयिल्ले आसात, आर्ग्युमेंट केल्लें आसा, चॅट्स केल्ले आसात ग्रुपांनी. कशें लग्ना जिविताचो अर्थ आनी लग्ना जिवीत म्हणलो तो सक्रामेंत असो अर्थ मनशान ताका जाय जाल्ले प्रमाणे कशें तितवून घेतला म्हणलें आमकां सबार कडेन पळोवंक मेळटा. आदी काळ आसलो सक्कळांकी काजर वेळार प्रायर भरतना जाय म्हणून. पूण आतांची पिळगी म्हणटा लेट काजर जाल्यार बरें. आदी काजरी जिवीत आसलें सकाळीं आवय बापायक टेन्शन आसलें. म्हजो पूत म्हजे धूव
प्रायेक पावलां काजराच्या प्रायेक पावलां सैरीक सोदी जाय. आतां सैरीक तीन सोदी ना जाल्यार मागीर आवय बापायनी सोदचें. पयलें काळ आसलो दादलो आनी स्त्री ती काजर जिवितान एकवटल्या उपरांत परमनंट उरस जाय म्हणून. आतां तशें बरना. आतां केदळाय सोडयेत. हांवें सांगचें न्ही, लोकांचें फील सांगचें. केदळाय सोडयेत. कांय सोडणें जाल्यार डायवोर्साक एप्लाय करयेत. कांय सोडणें जाल्यार घोव एकडे बायले कडेन वचयेत. असलें पयलें काजर जिबीत वेता आसतना तो चेडो आनी चेडू सर्तीक उलोवं वचनातलीं. आतां सर्तीक सवालांय आसात, सर्तीक उलोवचें आसा. साबारपटी चेड्यानी सारचें आसा. चेडवाक तुका बॉय फ्रेंड्स आसात की, चेडवान चेड्याक दिसता तुका गर्ल फ्रेंड्स आसात की. अशें सगळें बदलावन जावचें पळोवंक मेळटा. ह्या इतल्या अंताक पावलांगी काजरी जिबीत मोडचें सुलाबायेचें म्हणलें बरी जालां. आनी एक अंताक पावलांगी काजार जिबीत जाय भुरगीं नाकात. कोणाक जाय किरी असल्या परिस्थितीक आज काजार जिबीत पावलां देखून कुटुंबाचे बांद आज गट उरोवणान देखून समाज आज पाड जाल्या. आमची भुरगीं आज पाड जाल्यांत, पयस पयस पावल्यांत. कुटुंबाचो बांद पयस पयस गेला. असल्या ह्या संदर्भांनी आयचें देवाचें उतर थोड्यो संगती नियाळूंक आमकां कुमो करता. काजर पयलेंगी व्यक्ती पयलेंगी म्हणून कितें म्हणटात. काजर पयलेंगी व्यक्तित्व पयलेंगी म्हणून. जो कोण व्यक्ती काजर जावंक येता, एक चेडो या चेडू, ताचें व्यक्तित्वच सामा ना जाल्यार, रुपीत जावना जाल्यार ताच्या काजरी जिविताचेर ताचो प्रभाव पडटा. दृश्टांतात चिंता एक चेडो पेशन्स ना, सोंसणीकायेत ना जाल्यार तो काजर जालो जाल्यार ताका सोंसणीक एक बायल मेळ्ळ्यार ओके, ना जाल्यार बायली ना सोंसणीकायेची मेळ्ळी जाल्यार तें काजर जिवीत कश्टांचें जाता. जर तर एका चेड्याक काजर चेड्याक केदाळे प्रामाणीकपण ना जाल्यार आनी तो काजर जालो जाल्यार ताका सक्कडी आपणाणेपणूच दिसता. अशें सभा सांगता कोणा सोडतोड ना जिवितांत, व्यक्तित्वांत तो काजर जाता. जिवितांत थंयसर सोडतोड नासलेली बायल मेळटा आमची त्या दोनी प्लस प्लस जाताना बारीकच जातात. असल्या परिस्थितीची येताना देवाचें उतर थोड्यो संगती नियाळूंक आमकां कुमो करता. पयली संगत जावन आसा काजरी जिवीत भितर येता आसतना काजर जावंक हेच्याचें व्यक्तित्वांत थोडे गूण आसत जाय आनी हे गूण काजरी जिविताचेर प्रभाव घालतात. कसले गूण हेच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां. पयलो गूण जावन आसा हेच्या पयल्या वाचपांत तुमी पळयलें जाल्यार तो एकामेकाक अपराध मांडिनाकात, मानशां जाल्यार तुमची जडती जातली. सडाव जावन आमी आनी एकल्याचेर अपराध मांडच्यांत हुशार, बोट जगच्यांत हुशार, आमची चूक आनी एकल्याच्या माथ्यार घालच्यांत आमी हुशार. दादलो आनी स्त्री एकामेकाचेर चूक घालतात, भुरगीं आवय बापायचेर घालतात, आवय बापाय भुरग्यांचेर घालतात. आनी जर तर आमी मुखार गेले जाल्यार आमी समाजाचेर घालता, समाज आमचे वेर घालता. अशें एकामेकाचेर आमी सूख दाखोवन चेयचें. अशें तर सुरवेर घडयल्लें आदावणी येवेत हांवें केल्लें न्ही ताणें केल्लें म्हणून बोट दाखयलें. एकामेकाक केदळां आमी एकामेकाचेर अपराध मांडटा, जडती आमी करता, तो बळ काजर जिविताचेर असो प्रभाव पडटा. असलो व्यक्ती काजर जाताना तो तशेंच संगती थंयसर मानून हाडटा ह्या कुटुंबा जिवितांत पळयता. दुसरी संगत आसा सोंसणीकाय. आयच्या पयल्या वाचपांत पळयलें जाल्यार थंयसर सोंसणीकाय विशयी सांगलां. ते उतर जावन सोंसणीकायेन सोंसता ते मनीस निजायकी बागी. आमच्या जिवितांत जर सोंसणीकाय ना, कश्टान जावं दी जिवितांत सोंसणीकाय ना, आमी इम्पेशंट आसा जाल्यार ताचो प्रभाव म्हज्या जिवितांत सोंसणीकाय नातलो असो प्रभाव कुटुंबा जिविताचेर पडटा. तिसऱ्यान प्रामाणीकपण म्हूण सांगलां. सोपूत घालनाका, सोपूत घालनाका म्हणून आयच्या पयल्या वचपान सांगलां. भाव भयण सोपूत घालनाकात, सर्गाच्या नांवान जावं पृथ्वीच्या नांवान सोपूत घालून वचो. म्हळ्यार हांव प्रामाणीक जियेता जाल्यार, सत तें सत, पोट तें पोट जियेता जाल्यार सोपूत घालची गरज पडना.
पूण केदळ आमच्या म्हज्या जिवितांत अप्रामाणीकपण आसा तो बळ हांवें इंगड रितीन सोपूत घालचें पडटा प्रॉमीस म्हणचें पडटा गॉड प्रॉमीस म्हणून सांगचें पडटा हे सगळ्यो संगती भितर सांगतात एकामेकाची जडती करिनाकात सोंसणीकाय प्रामाणीकपण ताच्या उपरांत आसा सोडदोड केदळ आमच्या कुटुंबांत सोडदोड ना म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत सोडदोड ना आनीकल्या जिवितांत ती आमी सोडदोड हाडूंक आमकां साध्य जायना आनी ताच्या उपरांत आसा थंयसर समर्पण समर्पण केदळ म्हज्या जिवितांत समर्पण करना एकामेका समर्पण आनी समर्पण करचें तें व्यक्तित्व ना या देवाक समर्पण करचें व्यक्तित्व ना तो वळ त्या व्यक्ती काजर जाता आसतना ताकाय मुखलें काजर जिवीत कश्टांचें जाता ह्यो थोड्यो संगती आयच्या पयले वचपाक सांगिल्ल्यो जर आयच्या वांजेलाक आमी गेल्या जाल्यार आयच्या वांजेलांत थोड्यो प्रमुख संगती जेजू सांगता काजर जिविता विशयान पयली संगत त्या जुदेवा लागीं थंयसर आसल्या परिजया लागीं जेजू उलयता आसतना थोड्यो संगती स्पश्ट सांगता जेजू पयली संगत ही काजर एक देवाचें योजन देखून जेजू म्हणटा आज तावन आसलें न्ही तें सृश्टीच्या सुरवेर तावनचो आसलें काजर जिवीत जावं आसा देवाचें एक योजन दुसरी संगत जेजू सांगता काजर जिवीत शाश्वत जें कितें देवान जोडी केलां तें मनशान मोडिना हें काजर जिवीत शाश्वत काजर जिवीत देवाचें एक योजन म्हणलें जेजू थंयसर शिकयता आनी तें केदींच मोडूंक साध्य ना म्हणलें सत जेजू आयच्या वांजेलान स्पश्ट करून दाखयता ह्यो दोन संगती आज आमच्या समाजींत पळोवंक मेळटात काजर जिवीत शाश्वत न्हय म्हणलें एक संगत आज आमच्या गोवारें दिश्टीक पडटा जावं पुरो डायवोर्स अशेमेचे म्हूण लोक चिंता पूण क्रिस्तांव शिकोवण्या प्रमाणे क्रिस्तांव तत्वा प्रमाणे धर्मा प्रमाणे एक पटी काजर जाल्यार परमनंट डायवोर्स म्हूण वेगळा सार म्हूण ना दुसरें काजरी जिवीत शाश्वत परमनंट आज फाल्यां बदलूंक जांची संगत न्ही ती त्या देखून पुरती तयारी करूंक आसा आनी त्या तयारे मुखांतर हो शाश्वत बांद आमी भितर सरोंक आसा त्या देखून आज काजर जावन फाल्यां सोडचें या थोड्या दिसांक मात्र मागीर दुसरें चिंतचें म्हूण आज चिंतूंक जायना काजर जिवीत शाश्वत म्हणलें आज जेजू आमकां शिकयता एक घडी पर आमचे दोळे आमी दंपया आमच्या जिविताचेर एक नदर आमी घालया जर तर लग्ना सक्रमेंतान एकवटलीं जोडीं आसात 6 वर्सां तुमच्याच अंतस्कनाची जडती तुमी करा काजर जिवीत तुमचें शाश्वत म्हणलो मनोभाव आजुनी आसा या सबारपडे तुमच्या मोतींत प्रॉब्लेम समस्या आयल्यात जावं पुरो जिवितांत जाल्यार तुमी घट्ट उरल्यात घट्ट रावल्यात तुमच्या काजर जिविताचें समर्पण देवाक तुमी केलां कश्ट दूख कंत बेजाराय सगळी देवाक समर्पण दिवचें कितले पडी तुमच्या काजर जिवितांत नासुसणीकाय अप्रामाणीकपण तुमी दाखयलां सोडदोड सबारपटी काजर जिवितांत कुटुंबांत येवना ह्यो सर संगती आमच्या मोतीन धाडून आमचें सगळें काजरी जिवीत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजूक समर्पण दिवया उंड्या आनी वायनाच्या रुपार आमच्या कुटुंबांतले सगळे कश्ट दूख कंत बेजाराय काली काजर जिवीत मात्र न्ही काजर जावंकेचें आसा जावं पुरो कुटुंबा जिविताची समस्या आसा जावं पुरो भुरगींपणाची समस्या आसा जावं पुरो सगळी समस्या उंड्या आनी वायनाच्या रुपार जेजूक समर्पण दिवया देवाक समर्पण दिवया तसो जेजू हे सगळे आमचे कश्ट उंड्या आनी वायनाच्या रुपार आमी ते भेटोवचे तो घेतलो ते सगळे बदलून आमच्या कुटुंबांत सोंसणीकाय प्रामाणीकपण सोडदोड मोग शांती समाधान एकवट विश्वास आनी काजर जिवीत शाश्वत उरचे बरी करून आमकां बोळ दितलो सर्गीच्या देवुडो गेवा रक्तामासान क्रिस्ताच्या
तुमच्या बांबन म्हज्याने तुमचें बलिदान सरपत्र देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नाका पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारुका आपले परचे गतीर सांजुचे वासान खतखतीत मोगान भेटलेले मागणे आनी कालतेपणाचे सादेंची बी तुका मानवलें. ते शिकून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान हे पवित्र जेवणात वांटो घेवंक आमकां पावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. होय आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सत्सनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष काळजाच्या उमळांनी तुज्या सेवाका सांज देवासा पासत आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन पावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्तच्या मोगान जळयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गेचो आदार मेळटा. देखून वर्णून नजरल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां भक्तां संगती सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबाराचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संसार भरला सर्गे तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस मरण सुसुंकेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळें हो तुमी समेस्त खेयात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळें तुमी समेस्त खेयात नांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Robert so good purgatoria. सौम्या जेसू तुझे मरण आम्ही
समर्पता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सुम्या जेसू आम्ही अत्रेता बापा जेरूच्या मरणासने पुन्हा बंदपणासमे भक्तीपणे उगडास करता आणि व जिबीत असो उंडो आणि सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक खंयची सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडरग सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा ऐक्या प्रतिमेचेर विस्तारल्या उज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगियान बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे जे की वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगादीन अंतरल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमल्ल्या जायते काळजाची बोगणां घेवन हजर जाल्ल्या आनी प्रत्येक जावन 5 दिसां तावन चुकोवन गेल्ल्या ह्या भुरग्याकी ताच्या घरच्यांची आशा ताणें घरा फाटी येवचें तसलें भाग ताकाय मेळोवन दी. आमच्या मागण्यांची गरज आसल्या ह्या पवित्र थळार बरेपण आशेवच्या हर एकल्याक तुज्या मुखार आमी दवरता. ओंकार मरिये देवाचे मये संगती सांजुजे तिचो पती भगवंत धर्मदूत भगवंत सुसेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभाव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या कुटुंबा जिणेंतले सर समस्ये काजरी जिविताचे सर्व समस्ये कितें मोतींत आसात ते सगळी जेजूक समर्पण दिवया आनी जेजून केल्ल्या त्या मागण्यांत बापा लागीं सांगाता मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दयेकोण्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बागन आमच्या सडवंतरा जेजू क्रिस्ताचें येणें पुर्वशन अत्रेकतल्यांक आमकां चवदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक जोडटी आनी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ताच्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माया मोस गुर्तू जावन एकामेकाक शांती पटोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले
संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमी सर्व आपयल्यांत सुभागी. सुमया म्हाका भवना पण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. तुझ्या जेवणात संतोषान जमल्या स्वागत करून तुकारा कोण रावल्या. ये वेगी ये आमच्या विडारा राव सदांच आमच्या काळजांत. ये वेगी ये आमच्या विडारा राव सदांच आमच्या काळजांत. जिविताचे खाण तूं, आत्म्याचे पोशण तूं, आत्मो आमचो भरतय दैवीक जीवन. तुझें खाण सदांच दी आमकां, दैवीक जीवन बरा आमकां. तुझें खाण सदांच दी आमकां, दैवीक जीवन बरा आमकां. जेजू तुझ्या जेवणात संतोषान जमल्या स्वागत करून तुकारा कोण रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजांत. ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजांत. चांचणीक दैवीक सप तूं, संवसारांत आयलो तूं, मनशाक कोळा कोरो जीव दिल्लो. तुझें खाण सदांच दी आमकां, दैवीक जीवन बरा आमकां. तुझें खाण सदांच दी आमकां, दैवीक जीवन बरा आमकां. जेजू तुझ्या जेवणात संतोषान जमल्या स्वागत करून तुकारा कोण रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजांत. ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजांत. दोळे आमी दंपया, आमच्या काळजांत येयल्ले जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमच्या कुटुंबाची भितर जेजूक समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबांतले सर्व समस्या प्रॉब्लेम्स काजरे जिवितान सॉल्व करूंक आसा म्हूण बघचे थोडे समस्या सगळे जेजूक समर्पण दिवया. कुटुंबांतल्या भुरग्यांचे समस्या, युवजनांचे समस्या, आर्थीक परिस्थिती, शिकपाचे, कुटुंबांत विंगड समस्या आसात, जावं दी मादक द्रव्यां, वायट सवयो,
मोतीक ना समाधान सगळ्यांचे सुख ह्या वेळा समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबाचेर जेजू लागीं सांगया तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून. प्रत्येक जावन त्या भुरग्या खातीर प्रथम डिसोजा बेगीन ताच्या घरा पाटी येवचे खातीर आमी मागया. सगळ्या पत्रांनी वॉट्सॅपार सगळ्यो खबरो गेल्यात. ताची सैरी आमच्या समोरी फिरगजेंत आसात. तांणी मागोवंक सांगलां जवळे ते भुरगे जवळ्यांतलो एकलो प्रथम डिसोजा बेगीन आपल्या घरा पाटी येवचे खातीर आमी मागया. युक्रेन झुजान मस्त लोक कश्ट जाता तांचे खातीर आमी मागया. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बागी दिसा तुज्या आपोवण्या पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुत्राच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात दोशी केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमी सगळ्या सर्गींच्या जेवणावर तुज्या एकवटान जिवची ताण आमच्या काळजांत सडय आनी सांज देवाच्या पजळीत शिकवणेन देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्त बरी खबर परगट करूंक आमकां कृपा मेळोय आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबय आसो. तुमचे सोबय आसो. आणि सपदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून या क्रिस्तच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. देखून बसया. मोगचनो आयच्या दिसाचें पवित्र सक्रामेंताच्या आराधन चलोवन वेल्ल्यो मनादीक बाब स्टॅनी मोंतेरो बोलाविनाहळ्ळी तुमच्या सेवेक सांजूचे वाज बाप बरेपणान बरोवन दी म्हूण मागता हांव. हांगासर जमल्ल्या सर भक्तिकांच्या पाद्र्याबांच्या वापरीचे तशें म्हज्या नांवी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव. तुमची सेवा ह्या थळार पयले थावनी लाबोवन आसली, आतां तुमी दिवन आसात. मुखल्या दिसांनी देव तुमकां ह्या जुजेवा स्थळाचेर येवच्या भक्तिकांक देवाक अनुभव करचें भाग तुमच्या मुखांतर फावो करून दी म्हणलें आमचें मागणें तुमच्या खातीर जावन आसा. देखन बसया. मोगाचनो काळजाचे अत्रेग घेवन आमी हांगासर ह्या पवित्र थळार येता. तेरसांत आराधनांत आनी ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेवन निमाणे जुजेवाजाच्या रेलीके मुखार आमचे सर्व काळजाचे अत्रेग उचारून आमी तें बरेपणान बदलून फुडें सरूंक आशेता. आनी हांगासर आदल्या हप्त्यान तावन घाल्ली सर्व ते सावां जुजेवाज बापाच्या पांयांतळी ती मेळिल्ली पयस तावन लागीं तावन कागदां रुपी आनी अशें हांगासर घाल्लेलीं हीं ते सावां जुजेवाजाक कळीत आसात. आनी हीं तुमच्या समेस्तांच्या नांवी ताकाच हांव भेटोवन दिता. हरी एका कुटुंबांक हरी एका मनशाक कितें बरें जाय जंय तो खंडीत जावन दिता म्हणल्या पातयेनीर थंयसर ती दवरल्यांत आनी तांतुली आमी एकामेका खातीर सांगाता घेवन मागता आसतना आमचे मागणें देव आयकता. जुजेवाज बाप देवा लागीं थावन विनंती करता म्हणले ती एक पातयेणी आमी धरया आनी तुका म्हाका आमकांय आमी मागल्लें तो दितलो म्हणल्या पातयेनीर
ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेवया आयिल्ली ती ते सवा अर्गां आयिल्लीं आसात जुजेवाज बापा लागीं समाधाने खातीर मागल्ले कुटुंबांत एकवट जाला अर्गां दिता हांव बरी सैरीक लाभच्याक ह्या थळाची भेट करून मागल्लें सैरीक जावन काजार जाला देवाक अर्गां भुरगीं नासता 8 वर्सां जाल्लीं जुजेवाज बापा लागीं मागून भुरग्याचें देणें लाभलां जुजेवाज बापाक त्या भुरग्याक भेटोवन उपकारी काळजान अर्गां पाठयता हांव कुटुंबांतली केस इत्यर्थ जाल्ल्याक अर्गां पाठयल्यात ते सवा एका भुरग्या सारकें उलोवंक चलोवंक जावच्याक दोगा भुरग्यांक दिश्ट सारकी जावच्याक शुगर डायबिटीस पिडाक गूण जावच्याक 8 जाणांक एकल्याच्यो खेळण्यो गूण जावच्याक 6 जाणां भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक शिकोवंक बरी मोत शिकल्ले मोतींत उरोवन परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक 17 जाणांक आमाल पियोवणे सोडून कुटुंबांत मोगान जियोवच्याक 5 जाणांक बऱ्या भलायके खातीर मागला 13 जाणांनी रीण फारीक करूंक तांक 5 जाणांक दिल्ले रीण मेळोवंक आशिल्लो ऐवज पयशे फाटीं मेळच्याक तेगांक जाग्याचें रेकॉर्ड RTC सारकें जावन हाताक मेळच्याक घर बांदूंक लोन सँक्शन जावंक एकल्याच्या दोळ्याची दिश्ट ताका सारकी मेळोवंक कुटुंबांत समाधान संतोश राज करच्याक 7 जाणांक घरचें हातीन धरिल्लें काम बऱ्यान पंथाक पावच्याक तेगांक कॅनडाची विजा एका कुटुंबाक मेळोवंक भायल्या गांवची विजा मेळोवन परगांवांत वेचाक 6 जाणांक एकल्यान ताच्या वायट सवयेंतावन पयस सरूंक एकल्यान राखून आसली कॅनडाची वर्क विजा मेळोवंक एका भुरग्यान मोबायल एडिक्शनांतावन पयस जावच्याक SSLC भुरग्यांक मोतीक उजवाड मेळोवन जैत मेळच्याक 10 जाणांक कुटुंबांचो जागो बऱ्यान वांटो जावच्याक एकल्याच्या हृदयांतली दूख गूण जावंक बरी सैरीक जावंक 17 जाणांक थोड्या चलयांनी बरो चेरको मेळोवंक आनी चेड्यांनी बरी चेडूं मेळोवंक तांणी मागला देखून ह्या सर्वांकी तांणी आशिल्लें बरेंपण तांकां लाबोवन दी एकल्याची भयणीची पिडा गूण जावंक ताणें मागला इंग्लंडांत काम करच्या एकल्याक सर्व बरें जावंक एकल्याची TB पिडा वेगळी गूण जावंक कुटुंबांत आशिल्लो मोसोर उणो जावन बरें आशेवंक बरें काम मेळोवंक 12 जाणांक एकल्याचें बिझनेस बऱ्यान चलच्याक टेन्शन उस्मड तकली दूख हात पाय फडाफड पाट दूख गूण जावंक 8 जाणांक सबार कुटुंबांच्या संद्यांनी तांच्या कुटुंबांत गोवा बायले मदें बरेंपण आसा जावंक मागला तांच्या कुटुंबांनी ताणें आशेवचें तांकां बरेंपण मेळोवन दी तेगांच्या आंगार पडिल्लीं कथां गूण जावंक आशिल्ल्या चलया आनी चलयेन लग्नांत एकवटच्याक भायल्या गांवांत बरें काम सोदून आशिल्ल्या काम मेळोवंक तेगांक कातीच्या पिडेतावन वर्टिगोतावन बरें जावंक हात फ्रॅक्चर जाल्लो बऱ्यान गूण जावच्याक एक क्रिस्तांव कुटुंबाच्या संद्यांक सक्कड बरें जावंक एकल्याचे जिबेचें कॅन्सर पिडा गूण जावंक बँकांत जावंक आशिल्लें बऱ्यान करच्याक तांच्या बँकाच्या कामेल्यांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक मागला उदकाची एलर्जी गूण जावच्याक हातीन धरिल्ल्या कामांत जैत मेळोवंक 4 जाणांक आनी सांगाताच ह्या पवित्र थळार कितें सर आशेवन मागोवन आसांव सोदून आसांव तें सगळें जुजेवाज बाप देवातावन मागोवन दिवन दी म्हजें कुटुंब म्हजें घराणें म्हजें शेसमार म्हजो वाडो म्हजी फिरकस हांवें जियोवचें तें परिसर आनी प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी आमच्या बोवारी जावचें तें अन्याय अनीत हें सगळें बरेपणान बदलूंचें तसलें भाग देव फावो करून दी मिसा वेळार पाद्र्याबान उडास केल्लें क्रिस्तांवांचे जायते कश्टोन आसात कश्टांक संपडल्यात भायल्या गांवांत तांकांय सुटका मेळोवन दी आनी त्या मनशांच्या मतीक उजवाड मेळोवन आमी देवाची भुरगीं म्हणलें समजोवचें तसलें भाग देव तांकां फावो करून दी हो आमचो तरणाटो भाव प्रथम चुकोवन गेल्लो घरा फाटीं येवन
तांच्या आवय बापायक कुटुंबादारांक संतोष दिवच्याक आमच्या मुडीपुची चती काजार जावन बेळतंगडींत आसचें आनी ताचो पूत बेगीनच फाटीं येतलो म्हणल्यार फातयेनीन आमी एकामेकाच्या गरजा खातीर हांगासर पयस जावन ह्या पवित्र थळार बरें आशेवच्या हर एकल्याच्या काळजाचे अत्रेक सुफळ जातात जावं दी म्हणल्या आशेन हर एकलो आमी दिंबी घालया हात वयर घालया आनी मागया जावं बरो येवच्या हप्त्यांत प्रथम घरा पावला म्हणले बरी खबरी आमकां मेळटली आनी आमी आशेवन येयल्ले बरेपणी देव आमकां फावो करतलो मोतीची कुडीची आत्म्यांची आनी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमी भोगच्या सर्वांतावन जुजे वाज बाप बरी भलायकी फावो करून दी हात वयर घालया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्या पडून दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगता स्त्रीम तो तूं सदैव आनी सदैव फावट जोगशीचें जेजू भगवेन मरिये देवाचे मे मो बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडये आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन सांजूचे वाज बापाच्या लदिनेन मुखांत्र देवाचो आदार जोडून घेवया सोमिया काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संवसाराच्या तारोका देवा पवित्र आत्म्या संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजूचे वाज बापा विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजूचे वाज बापा विनंती कर दुबळीकायेची जिणी जिवनचो गुर्त जावन रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजूचे वाज बापा विनंती कर सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पचारिल्ल्या सांजूचे वाज बापा विनंती कर श्रीलंकान दगदवणेक संपडिल्ल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्ल्या सांजूचे वाज बापा विनंती कर मुरयेमायेचो सेवक जावन आपणाकच मुरयेमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजूचे वाज बापा विनंती कर भिकारेच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नासन वेच्या कातोलिक बावडत जिव केल्ल्या सांजूचे वाज बापा विनंती कर कोंताचे भक्तीपणादान मुरयेमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजूचे वाज बापा विनंती कर कश्टान संपडल्याच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजूचे वाज बापा विनंती कर देवाचेर भावार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्टान वार धैर्यान सुसुल्ल्या सांजूचे वाज बापा विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातल्या पासो देवा लागीं विनंती करच्या सांजूचे वाज बापा विनंती कर भावार्थ सणून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिनांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजूचे वाज बापा विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचाडल्या सांजूचे वाज बापा विनंती कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडतले देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडतले दयेन आयक आमकां ये सौम्या देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडतले काकोद आमची कर नोवेनाचे मागणे ये सांजूचे वाज तूं आमचो शेरोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलयली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेलपांक त्याच वाटेन आमी चलच्याक तुजे तान प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांजूचे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेट्टालें तुजे जिणयेंत देवाचो परीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वणच्याक तो सुडसुडीत जालोय अंधकारान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट पकडलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर प्रकट करून सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें काम करताना तुका पुरासन जाली म्हणना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीट आमच्या काळजांनी किल्लात घाल देवाचें उतर प्रकट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याचे बचवे विशान चिंतूंक आमकां शिकय सांजूचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणयेन नवो बरवोसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना बावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय
आमचे जिणी संपूर्ण जावचे ना म्हणलें तुझे जिणी मरिपात चिकायलाय आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टां जाल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाचे विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकारांत देवा संगीत तूं आसाय थंय जावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा बसो देवा लागीं विनंती कर आमच्या कुटुंबांनी आमच्या घरांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जे कितें गरज आसा तें सांजूचे वाज आमकां मागोवन दिवं दी आनी ह्या पवित्र थळाच्या अभिवृद्धीक विविध रितींनी कुमो केल्ल्या कुमो करच्या आनी मुखारी करूंक आसच्या हर एकल्याक जुजे वाज बाप देवा तावन सर बरें मागोवन दिवं दी आनी ह्या पवित्र थळार हर एका शुक्रारा मुडीपू फिरगसगारा वाड्यारच्या नांवी रांदपाची मोगाची सेवा करच्या मुखांत्र हें बरेंपण चलोवन व्हरतात तांचेरी जुजे वाज बाप देवाचें आशिर्वादा मागोवन दिवं दी ह्या पवित्र थळार लागीं थावन पयसांन येवच्या आयिल्ल्या आनी येवंक आसच्या हर एकल्याचे काळजाचे अत्रेक सुफळ जावं दीत बरेंपण तांकां मेळोवन दी जें कितें आमच्या कुटुंबांनी जावंक आसा तें सगळें बरेंपण पळोवचें भोगचें बाग मुखल्या दिसांनी जुजे वाजा मुखांत्र देव आमकां फावो करून दी ह्या पवित्र थळार जावचें हें भक्तीपण आनी हाका विविध रितींनी सांगातपण दिवच्या वाजंत्रा मुखांत्र रेकॉर्डिंग करच्या मुखांत्र आनी हें टीव्हीचेर प्रसार करच्या डिवायन वर्ल्ड चॅनल ताचो मालक आनी सगळ्या सिबंदेक जुजे वाज बाप तांकां सर बरें दिवन सांबाळून दी हांगासर सेवा दिवंक येवच्या भक्तीपण चलोवच्या हर एका याजकांक कुमसारांक सांगातपण दिवच्या पाद्र्याबांक जुजे वाज बाप तांकांय गरज आसचें तें दैवीकपण तांच्या जिवितांत फावो करून दी सांजुचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेंत केदींच पयस वचोंक आमकां सोडिनाका दुस्मानांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर बावडताक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मुर्यमायेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगतात देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससनांची येवचें भाग आमकां मेळाशें कर सर पिडेस्तां खातीर आमची पिडा कुडीची मतीची आत्म्याची कोणा खातीर मागोवंक आमकां आयल्या कोणाचें चिंताप घेवन आयल्या हें सगळें आमकां मेळोवंक आसा देखून सर्व आमी दिंबी घालया आनी जुजे वाज बाप आमकां हें बरेंपण फावो करता म्हणलें घट्ट मतीन धरया आनी हें बरेंपण आमी जोडया समयाचे नवे आमचो आधार ताणें रचला सरकारी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थया सर्गींच्या बापा विवित्रच्या दुखेक पिडेक कश्टांत आनी अडचणींत सांपडल्या ती तुजें काळीज कितलें मोवाल म्हणलें तुज्या पुतान विष्णुता करून दाखयला त्याच प्रिय सेवका आनी सांज देवासन आपले जिणी आनी मरणान जायती अजापां करून तेच मोवळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताच्या विणून आमचो बावार्थ वाडय आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतल्या वेगनांतल्या आनी अनवरांतल्या आमकां निवार ह्या घडये आमी उसारले आनी उसारनांतल्यो सर्विणवणी आमी तुज्या मुखार दवरता तुजी कुशी वयतर आमकां उपकार पावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आज सांजे वासाच्या नविनाच्या दिसा ताका आमी मान करता
त्याची महिमा आणि संतोष एका देवातावन येता तोच देव आपल्या आशिर्वादाने तुमकां बरो सांज देवा सच्च्या विनवण्यान सगळ्या पिड्यांतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटून त्याची त्याच्या देखीन उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवंक तुमी वाडोवंक सेव्या सकरेचे मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो सांज देवा सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोषप्रीत आसा तुमी सगळी त्याच बापान बसयल्ल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकुट सोडून सस्नाक संतोष भोगोवंक फावो आनी त्या सोडून देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवून येवो सर्गींच्या वाटेन चलोवंक शिकय आदर सांडून आदार लावय जोडून दी कृपा दी आमकां उर्बा माया मोगान सोलोवच्याक मागोवन दी कृपा सांज सेवास बापा ओगला पानी मार तुका कृपा मागोवन दे बापा विघ्नां सांडे नाका तुजे वास बापा मागता हांव बेसां सुगड करून मोगामीसा देवाचे कुशेर आमी कळजोवच्या दैवी कृपा मागोवन दी मुलाल म्हाका सांज सेवास बापा ओगला पानी मान तुका कृपा मागोवन दे बापा विघ्नां सांडे नाका सांज सेवास बापा ओगला पानी मान तुका कृपा मागोवन दे बापा विघ्नां सांडे नाका मोगळ पुत्र सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दीव आमकां सांज जेवास बापा आम्हा बसत विनंती कर भगवंत कुर्साचे कुरव्यान निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.